पेद्रूचें दुसरें पत्र आवेसवो 2. प्रवाद्यांच्या सांगण्यांचें मोल. त्या भायर आमकां अदीक गोड खात्री दिवंक प्रवाद्याचें उतर आसा. ताका तुमी चिंत दिशात जाल्यार बरें करतल्यात. फांतें पावसर आनी सकाळचें नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदे पर्यान कालोखांत उजवाड घालतली दिवती कशी तें उतर दवरात. सगल्या आदीं हें जाणो जायात. पवित्र पुस्तकांतलें कसलेंच प्रवाद्याचें सांगण्यांची जण एकल्यान आपआपली खासगी समजुणी दिवं नजो. प्रवाद्यांचो खंयचोच संदेश मनशाचे खोशेंतलो उपजूंक ना. पूण जेन्ना मनशांनी देवाच्या नांवान संदेश दिला तेन्ना पवित्र आत्मो तांकां तो संदेश दिवंक ओडून व्हरतलो. इस्रायल पोरजे मोदें कुड्डे प्रवादी येवन गेले. तशेंच तुमचेय मोदें कुड्डे गुरू येतले. ते तुमचे मोदें तुमची वाट लायतात तसले दोंबेत भितर काडटले आनी आपणाक सुटका जोडून घेतल्या त्या दोनयांक फाट वळून आपणाचोच रोकडो नाश करून उडयतले. आमचे मदलीं जायतीं जाणां तांची पोंचडी चाल धरतलीं आनी तांकां लागून दुसरो लोक स्वताचे वाटेची निंदा करूंक पावतलो. तांकां दुडवांची व्हड आशा आनी तुमकां खोट्यो शिकवण्यो दिवन ते तुमच्या पयशांनी आपणाक फायदो काडटले. पूण मागां तावन मुनसुबीदारान तांचेर फर्मोण मारलोलें आसा आनी तांचो नाश करतलो तो जागोच आसा. आदल्या काळाची शिकवण घेवची. दोन दुतांनी पातक केलें तेन्ना देवान तांकां भोगसूंक नात. पूण जोडटेच्या दिसा तांची मुनसुबी करूंक ताणें तांकां नरकांत शेवटिले आनी कालोखाच्या कोंडांत सोडले. देवान आदल्या काळाच्या लोकांकूय भोगसूंक ना. पूण नोश्ट्यांचे प्रितुमेचेर वैऱ्यालो धाडलो तेन्ना फकत नोवाक देवाक मानता तसल्या जिविताच्या परगटणाराक आनी ताचे बरोबर आनीक 7 जाणांक ताणें वाटायलीं. फुडाराच्या नोश्ट्या मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान सोदोम आनी गोमोरा नगराचेर कास्तीचें फर्मोण मारलें आनी तांचो भस्म केलो. आनी ह्या नोश्ट्या मनशांचें पोजडें जिवीत लोटाक कांटालो हाडटालें म्हणून देवान ह्या आपणाक मानलोल्या मनशाक निवाळलो. कारण हो शगुणी मनीस ताचे मोदें जिवन दिसपट्टी तांची नोश्टी कर्तुबां पळयोवन आनी आयकून आपणाचेच भितर तळमळटालो. म्हणटच भोक्तिवंत मनशांक परिक्षेंतली निवारूंक सर्वेस्पराक तांक आसा आनी नोश्ट्यांक जोडटेच्या दिसा कास लावपा खातीर दवरूंक ताका पदवी आसा. भोव करून पोजडे आशेन कुडीच्या वोंडावण्यांक लोबदोतात आनी ताच्या अधिकाऱ्याची बेपरवा करतात तांकां. येवची आसा ती कास्त. आमी सांगताल्यांव ते खोटे गुरू तवनास आनी गौरविश्ट मनीस जावन मोहिमेवंत देवदूतांची निंदा करूंक फाटीं सरोनात. पूण देवदूत अदीक बलिश्ट आनी पदवेदार जावनूय तांचेर आड सर्वेस्परा मुखार कसलेंच गाराणें वो फिर्याद करिनात. गिन्यान नासलोल्या मोनजातीक लोक धरतात आनी मारतात. असल्या मोनजातीं सारके हे गुरू. आपणाक वळख ना ताची निंदा करतात. पूण जे आपूण निसंतोण हाडूंक सोदतात त्या निसंतानांक आपुणूच सांपडटले. दुसऱ्यांक कोश्ट दिल्यात देखून तांकां देव कोश्ट दिवन फारीक करतलो. दिसाचो पर्यान कामचार तांचें सूख. खरेंच मेळे मनीस ते. तांची चाल सारकी लोजेची. तुमचे बरोबर जेवणाक बसतात तेन्ना पर्यान
तुमकां फटोवन खुशी जातात. तांच्या दोळ्यांनी फकत क्रोधवार आनी तांची पातकांची आशा कदींच धादोशी जायना तसली. अतीर असोक्त मनशांक ते फास मांडटात. आपली आशा भोगूंक ते एकदम हुशार. देवाचो शिरा पडलोले मनीस ते. न्हीद मारूंक सोडून वाट चुकून गेले. बालामाची बासोराच्या पुताची तांणी वाट धरली. आपणाक बरी मजुरी मेळटली म्हूण आशा धरून पातक करूंक तो तयार आसलो. पूण ताच्या गाडवानूच ताची आशा वायट म्हूण रोखडेंच ताका दाखोवन दिलें. अशी वासच्या नासलोल्या गाडवान मनशा भाशेन उलोवन प्रोवेद्याची पिसाय आडायली. असले मनीस सुकलोल्या झरी सारकी, वादळान लोटून व्हेल्ल्या कुपां सारके. तांकां देवान दवरलोलो जागो म्हणल्यार नरकांतलो काळोख. कुड्डेपणाच्या काळोखांत जियेतल्या मदलीं हालींच सुटोन आयिल्ल्या आमच्या भावां भयणींक हे मनीस घणघणीत पूण पोलकी भाशणां करतात आनी आपले पोजडे चाली वरवीं तांच्यो कुडीच्यो वोंडावण्यो चलयतात. तांकां आपूण स्वतंत्राय दितात म्हूण भासायतात, पूण खरें म्हणल्यार ते आपुणूच कुश्टेपणाचे गुलाम. कारण जीं कोण कित्याकूय आपणाचेर अधिकार चलोवंक दितात तीं तांचीं गुलामां जातात. आमच्या सुमया आनी सोणवंडरा जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवन मनशां संवसारांतल्या मेळेपणांतलीं मेकळीं जातात. पूण उपरांत कोणूय त्याच मेळेपणांत परतून चलोवंक वेतात जाल्यार आनी त्या मेळेपणाचीं नव्यान गुलामां जातात जाल्यार तांची गोत आदले गोती परस पास जाली. देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट वळखल्या उपरांत आपणाक दिल्ली पवित्र आज्ञा सोडून दिवचे परस ती वाट तांणी वळखूंकूच नासली जाल्यार अदीक बरें जातें. एक कोरी म्हणणी आसा, सुणें आपणेच हुंकलोलें ताचे चडशीं परतून गेलें. आनी आनीक एक म्हणणी अशी, दुकोर्नीक न्हावयल्या उपरांत ती नव्यान चिखलांत लोळटा. हें तांकां घडलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.